म्हणल्यार सद्या कित्याक कन्सेप्ट चेंज जावंक लागला. असिम्टोमॅटीक पेशंट्साक कोवीड केअर सेंटर, एडिशनल बेड कॅपॅसिटी आनी तेजेरूच आनी तांकां वेवस्थीत न्यूट्रिशन आनी बाकीच्या गोश्टीचेर लक्ष दवरून मॉनिटरींग करपाक म्हणून आमी एडिशनल बेड्स वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न. जे काही आमी कॉलेजीचे हॉस्टेल्स आनी इतर काही गोश्टी आमी घेवंक शकता तेजेरूच मुख्यमंत्री निर्णय घेतला की त्या तरेन आमी फुडें वचूंक जाय. जर गरज पडली, कारण आमचे एक्झिस्टींग कोवीड हॉस्पिटल जे आसा ते पूर्णपणे फूल आसा, बेड कॅपॅसिटी 220 पेशंट थंय आसा. पूण जर गरज पडली आमचे प्लॅन बी आहा. आमकां खबर आहा, आमी ऑलरेडी हेजे अर्थ ना की आमी सगळे आमी इन ब्लॅक एंड व्हायट पयलींच आमी डिक्लेअर करता. पूण आमचें प्लॅनिंग कशें आहा, आमी ऑलरेडी 1000 तेंकपाक आयिल्ले आसा आनी एक 500 न्हू आनी 1000 बेडाची कॅपॅसिटी कोवीड केअर सेंटरान असिम्टोमॅटीक पेशंटा खातीर करपाचें सरकाराचें काम चालू आहा. गरज पडल्यार आमी नॉट गोवन आनी एक हॉस्पिटल करपाक कांय हरकत ना. पूण तेजी गरज पडल्यारूच, कारण असिम्टोमॅटीक पेशंटाक कोवीड केअर सेंटरानूच आमी ट्रिटमेंट आनी वेवस्था आनी सगळे गोश्टी करपाची गरज आहा. आमचे कडेन जायते प्रपोजल्स येता जे दिल्लीन आनी इतर काही कडेन जे पोर्टिया म्हणून एक कंपनी आहे जे होम क्वॉरंटायनाचे लोकांक वेवस्थीत ते सांबाळटा. तुमी जर फेसबुकार गेल्यार आमी पोर्टिया कडेन चॅटबॉट म्हणून आमी पयलीं सुरवातीक इन्फॉर्मेशन दिवपाक म्हणून आमी तेजो वापर केल्लो. गोवा राज्य पयलें राज्य आशिल्लें, तेंचे कडेन टायप करून आमी ते इन्फॉर्मेशन लोकांक दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. ते आयज होम क्वॉरंटायनाचे ट्रेनिंग आनी होम क्वॉरंटायनाची फेसिलिटी आनी मॅनेजमेंट ऑफ होम क्वॉरंटायन ती कंपनी करता. आयजचे दिसान दीस कशे परिस्थिती बदलता तशे तशे नवे नवे आमकां कल्पना येता, नवे नवे सजेशन्स बाकीच्या राज्यांतल्यान येता की कितें बरें आहा आमच्या खातीर, तेजो वापर आमी करूं शकता. त्याच बरोबर म्हाका बी दिसता की आमचे कडेन आतां आयजूच एक लेटर आयला एजन्सीचे ती आमी वी आर रेडी टू मॅनेज रायट फ्रॉम न्यूट्रिशन फूड टू एवरीथींग ऑफ द कोवीड केअर सेंटर. आमचे कडेन आतां ती सोडेक्सोची कंपनी आहा, ती सोडेक्सोची कंपनीन प्रपोजल धाडला की आमी सगळे गोश्टी A to Z आमी मॉनिटर करपाक तयार आहा. आमी त्या तरेचे फेसिलिटी बाकीच्या राज्यांत दिता, गोंय राज्यांत. पण लास्टाक आमी राज्य म्हणून सरकार म्हणून मुख्यमंत्री कडेन बसून आमी कित्याक जितको लोड एडमिनिस्ट्रेशनाचे कमी करपाक, आतां जेवण दिवपाची सोय आयज आतां डेप्युटी कलेक्टराक आमी दिली, तेंचे लोड अननेसरी, तेंचे एडमिनिस्ट्रेटिव्हचें काम करतले काय ते जेवण पावोवपाचें काम करतले, हे खंय तरी विचार जावपाची गरज आहा. लास्टाक कितें आहा की आमकां आउटसोर्स कांय गोश्टी करचे पडटा, म्हणजे लोकांचें जीवन, जे खंय डॉक्टराची टीम दवरूंक जाय डॉक्टराची टीम दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. जे बाकी गोश्टी जे बाकी एजन्सीज ऑलरेडी अवेलेबल आसा ह्या देशान करपाक, आनी आमच्या गोंय राज्यान बी आयज GMC ते सोय आमकां दिता. ते म्हणटा रायट फ्रॉम हावस किपींग टू क्लेनलीनस टू एवरीथींग टू फूड वी आर रेडी टू गिव दीस फेसिलिटी. काय हरकत ना घेवपाक. रेट जर मॅच केले की रेट आमकां आनी डेप्युटी कलेक्टरान एसेस केले की एक एजन्सी काय 2 एजन्सी दिले, एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा, म्हणजे लोकांक ते लेट जेवण बी कितें येता ते सगळे गोश्टी बंद जातले. आनी म्हाका दिसता की जशी कोरोनाचो अनुभव म्हाका दिसना हांगा ह्या रुमान सगळे आमी जे बसल्या जन्माच्यान आमकां केन्ना करोना म्हणून कितें ते कोणी चिंतूंक बी ना की करोना कशें आसूं शकता. जे नवे नवे जे ट्रिटमेंट चालू आहा हे प्रत्येक गोश्टीक आमी हात घालपाची गरज आहा. गोंयची जनता जर सुरक्षीत रावली तर आमी जे कितें ठरयता ते सगळे केंद्र सरकार परमिशन दितले आनी कोण परमिशन ते घेवन बसपाची गरज ना. ऑलरेडी रिटन डावन प्रोटोकॉल आहा. क्लिनिकल आनी पायलट बेसीचे क्लिनिकल ट्रायल्स करूंक जाय जाल्यार तुमी तुमचे एक्सपर्ट कमिटी ऑफ डॉक्टर्स म्हणून आमकां MD ट्रान्सफ्युजन काल रातचो एकट्या कडेन उलयला, ताका रिक्वेस्ट केला की तूं GMC जॉयन जा. तो आयज सांगतलो म्हाका. आनी एक टेक्निशियन अफेरिसीस मशीन चलोवपाक, तो बी म्हाका आयज सांगतलो. आमकां जाय आमकां लोक डॉक्टर्स जायच. आनी आयज आमकां म्हाका दिसता की आरोग्य क्षेत्राचेर इतलो पेस केन्ना येवंक ना ज्या तरेन आयज आयिल्लो आसा. जितले आमचे कॅबिनेट मिनिस्ट्री आहात आनी आमचे आमदार आहात सगळ्यांक कामाक लागून आमी काम करतालेच, पूण सगळ्यांक हेजे भितरल्यान हो सिरियस रोग आहा हेजे भितर जाता तितले लोकां भितर अवेरनेस करपाक. आनी आमचे जे ऑफिसर आहात हांकां सगळ्यांक जाता तितले गांवांनी वचून लोकांक सांगपाची गरज आहा. आज 3च उपाय आहा हाका, अजून पासून म्हाका दिवं ना. तेज्या खातीर हाका उपाय म्हणटा एकच, एक मास्क घालपाचो, सोशल डिस्टन्सींग दवरपाचें, साबू लावन हात धुवपाचो ना सॅनिटायज करपाचें. हें लोकांनी आपल्याचें आरोग्य आपल्यान सांबाळपाची गरज आहा. आमी जितले आतां आमचे हाजे भितरलो तज्ञ मनीस आज काम करतात ते आमी फॉलोअप करतात. आज CM सांगता ते फॉलोअप करतात. आनी हेज्या खातीर ह्या ऑफिसरांक जे आमचे आज खरे आमचे माय बाप म्हणल्यार जाता ऑफिसर म्हणटा
तेंच्यांनी आज आनी जाता तितलें लोकां भितर अवेरनेस करप सरपंच डेप्युटी सरपंच आज काम करपाची गरज आसा आज इतलो महाभयंकर रोग पूण आज फाल्यां आमकां सोडून वचून सांगपाक जायना कर्मचारी वर्ग आमचे DYSP हांगा आणले आसात खरोखरच बरें काम गेली 3.5 वर्सां ह्या पेडणे तालुक्यात तरी आमचे जाता गोंयानूय जाता आरोग्य मंत्री त्या बरोबर ह्या गोंयच्या राज्याचे मुख्यमंत्री दीस रात गोंयच्या जनते खातीर एक उपाययोजना काडीत आसात आमची जबाबदारी कितें हे आमी जाणून घेवपाची गरज आसा आज पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता 4 दिसां पर्यंत बरी गोष्ट आसली कोवीड पेशंट म्हणजे कोरोना व्हायरसचो पेशंट पॉझिटिव्ह पेशंट नासलो एकच आसलो म्हाज्या मांद्रे पालये गांवांत तो सुद्दां बरो जावन घरा गेलो ताचे उपरांत आज जर पळयलें पेडणे मतदारसंघासून वजरी ह्या गांवांत काल पर्यंत 10 पेशंट मेळ्ळे पेडणे म्हणजे मांद्रे मतदारसंघासून विनोड्या ह्या म्हाज्या पंचायतींत 1 पेशंट मेळ्ळो पण आनीक वाडची न्हू हाचे खातीर तांचे बरोबर आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य कितें आसा हें आमी जाणून घेवपाची गरज आसा आमी एक गोश्ट मनान जर ठरयलें जे दीस रात हे महामारी खातीर काम करतात हे पसरचो नको कोरोना व्हायरस आमी मनान ठरवलें आज मागीर आमी हांव आमदार आसो म्हाजे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच आसो वेगवेगळे पंच मेंबर आसो नागरीक आसो ठरवया की म्हाजी एक जबाबदारी आहा म्हाजें एक कर्तव्य आसा म्हाजें घर म्हाज्या घरा समोर वाड्यावयली सगळी जनता प्रत्येक पंचायतीचो वार्ड मेंबर आनी प्रत्येक पंचायतीचो सरपंच हांच्यांनी जर ठरयलें की ही गोश्ट 10ची 11 जावची न्हू किंवा 1चे आनी 2 जावचे न्हू हाच्या खातीर जी कंडिशन्स नियम जे घालून दिल्ले आसात पयलीं म्हणजे मास्का शिवाय फिरप ना सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करप त्याच बरोबर टायम टू टायम हात सॅनिटायझर यूज करून धुवप किंवा साबण लावन धुवप हे आमी करपाक जाय शेजाऱ्यांकय सांगपाक जाय आणि हे सगळे जर आमी प्रत्येकान जर केले जाल्यार म्हाका दिसता आदरणीय मुख्यमंत्री आणि आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर आमचे मिनिस्टर ज्या पद्दतीन काम करतात त्यांच्या खंय तरी कामान आमचो खारीचो वांटो आसतलो